नाफ्ता काडपाच्या टेंडर प्रक्रियेविशीं सीएमान माहिती दिली। मनीस आज परत गोंयांत आयल्या, ताच्यानी जी दोनूय कोटेशन आयला तेजे रिव्ह्यू घेतल्या। आयज सांजच्या पर्यंत कदाचित ताच्या दोनापैकी एकटो कोण तो फायनलायज जातलो आनी फक्त डीजी शिपिंगाचें परमिशन घेवपाक परत एकदां दिल्लीक धाडटले आनी ताज्या उपरांत आमी कोणाक एक टेंडर दिवपाचो कोटेशन हेजेर पळय ते फायनलायज करतले। फाल्यां पर्यंत फायनलायज जातले। ओके, नाताले हय। नाफ्ता बोटीचे अवडंबर मुरगांवां हाडपी एमपीटी आणि एमपीटीच्या चेअरमॅनाचेर अजून कसलेच एक्शनीच्यो हालचाली ना। सध्या हार्बर पोलीस भायले भायर नाफ्ता टेम्पररी स्टॉक करपाचे ऑब्र दिल्ल्या एजन्सी आणि कंपन्या आड एक्शन घेवची म्हूण यत्न करतात। एमपीटी आणि कस्टम्स तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन हार्बर पुलिसांनी पत्रव्यवहार केला। बार्बाडोस मेरीटायम एजन्सीचे लायसन रद्द करचे म्हूण हार्बर पुलिसांनी एमपीटी आणि कस्टम्स खात्याक विनवणी केल्या। बार्बाडोस मेरीटायमाक नुशी नलिनींतल्यान नाफ्ता व्हरपाचे कंत्राट मेळिल्ले। बोटीत घातक नाफ्ता आसतनाय तांणी बोट बेवारस सोडली। अजून मेरेन एक्शन कांयच ना। मदीं मदीं मुरगांवचो बीजेपीचो आमदार मंत्री मिलिंदाचेय नांव येता। सध्या फक्त कंपन्यांची जबाबदारी फिक्स केल्या। एमपीटी आणि एमपीटीच्या चेअरमॅनाची कितें ताची सरकारी पावण्यार जाग ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।